नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या सकाळच्या बुलेटिनान हा प्रणिता रेडकर तुमकां येवकार दिता। सविस्तर खबरां आदी पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। इस्रायला कडल्यान घेतिल्ल्या रॅम्पेज मिसायलेची गोंयांत जातली चाचणी। बालाकोट एअर स्ट्रायक सारकिल्ल्या ऑपरेशनांनी भारतीय नौदळ करतले वापर। भारतीय कोस्ट गार्डा खातीर बांदिल्ले सक्षम ऑफशोर पेट्रोलिंग बोटीचे वास्को लॉन्चिंग। संरक्षण सचिव अजय कुमार हांचे हस्तुकी जाले उक्तावण। गोयचो मुख्यमंत्री म्हणून प्रमोद सावंताचे निवडीचो भाजपा करतले निर्णय। आयज फाल्यां जावं येता घोषणा। पगार मेळूंक नाशिल्ल्यान मोपा विमानतळ कामगार जाले आक्रमक। 5 गाडया सयत एडमीन इमारतीचेर शेवटून मारले फातर। धूल प्रदूषण आणि उदकाचे समस्येन बेजारिल्ल्या मयेच्या लोकांनी परतून आडायली खणमालाची येरादारी। सरपंच सीमा आरोंदेकर हांच्या सयत 8 जाणांक पुलिशेन घेतले ताब्यात। मडगांव पालिकेन गांधी मार्केटांतल्यान 2 पसऱ्यांची केल्या बेकायदेशीरपणान पावणी। नगरसेवक फुर्योज, नगराध्यक्ष आणि मुख्य अधिकाऱ्याचेर काढलो फोग। आणि आता खबरो विस्तारान। इस्रायला कडल्यान घेतिल्ल्या रॅम्पेज मिसायलाची गोंयांत चाचणी जावपाची आसा। खासा गोपांक कडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ही चाचणी एप्रिल म्हयन्यात जाव येता। भारतीय नौदळाच्या जोडपालवान रॅम्पेज मिसाईल सिस्टमाची चाचणी जातली। ह्या मिसाईल सिस्टमाचे तपासणे खातीर एक टार्गेट उबारपा खातीर निविदाय काढल्या। हे निविदे प्रमाण एक टार्गेट बांधून ताका बिल्डिंग नंबर 18 असे नाव दितले। त्या बिल्डिंगेचेर ही मिसाईल फायर करून ताची सगळ्या आंगांनी तपासणी करतले। बालाकोट एअर स्ट्रायका सारकिले ऑपरेशन करपा खातीर भारतीय नौदळ ह्या मिसायलाचो वापर करतले। आपले हवाई सीमेत रावून दुश्मन देशात डीप एअर स्ट्रायक करपा खातीर अशे तरेच्या मिसायलांचो वापर जाता। गोमंतक टीव्ही खातीर सुशांत गावस। भारतीय कोस्ट गार्डान सक्षम ऑफशोर पेट्रोलिंग बोटीचे लॉन्चिंग केले। संरक्षण सचिव अजय कुमार हांच्या हस्तुकी ह्या बोटीचे उक्तावण जाले। ऑफशोर पेट्रोलिंग बोटीच्या माळेतली ही 5वी बोट जावन आसा। कोस्ट गार्डाची क्षमता वाडटलीच, पण ते भायर देशाची मरीन सेक्युरिटी अधिक घटमूट जातली अशें राष्ट्रीय सचिव अजय कुमारान सांगले। सक्षम ऑफशोर पेट्रोल बोटीचे उक्तावण केल्या उपरांत ते उलयताले। गोवा शिपयार्डान हे बोटीची बांधणी केल्या। हे बोटी खातीर लागपी ट्रान्समिशन गियर आणि इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंटाची देशातच निर्मिती केल्या। कोस्ट गार्डाक सक्षम करपाचो सरकाराचो विचार आसा आणि ते दिश्टीन सद्याक नेटान पावलां उबारल्यात अशें संरक्षण सचिव अजय कुमारान सांगले। सक्षम नामक ऑफशोर पेट्रोल वेसल कमीशन की गई है। इससे हमारे कोस्ट गार्ड की क्षमता और बढ़ी है और हमारे देश की मेरीन सिक्योरिटी और सशक्त हुई है। इसमें सबसे खुशी की बात यह है कि ये शिप इंडिजिनसली बिल्ड है, गोवा शिपयार्ड ने बनाई है। और इस शिप में जो नई चीज़ें हैं वो ये है कि हम जो फ्लोट वाला हिस्सा होता है वो नॉर्मली इंडिजिनसली बनाते हैं। यहाँ पे हमने मूव के लिए जो चलाने के लिए शिप को काम आते हैं उसमें ट्रांसमिशन गियर और
इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इक्विपमेंट भी इंडिजियसली बनाया है और अब ये केवल इन्हीं शिप्स के लिए नहीं, देश में सभी शिपयार्ड में अब ये इंडिजियसली लगा करेगा। ये एक बड़ी शुरुआत है। गोमंतक टीव्ही खातीर वास्कोच्यान प्रदीप नाईक। गोंयचो फुडलो मुख्यमंत्री म्हणून प्रमोद सावंताचें नांव नक्की जालां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वांगडा बसका जाल्या उपरांत हो निर्णय जालो। भाजपाच्या विधिमंडळ गटाची बसका जावन दोतोर प्रमोद सावंताक मुख्यमंत्री केल्ल्याची अधिकृत घोषणा जातली। प्रधानमंत्र्या वांगडा घेतिल्ल्या बसकेंत गोंय प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे, गोंय भाजप प्रभारी सी.टी. रवी तशेंच संघटन मंत्री सतीश धोंड उपस्थित आसले। भाजप पक्षाक गोंयच्या लोकांनी पुराय तांकीन वेचून हाडल्या म्हूण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन लोकांचे उपकार आटयले। गोंयच्या विकासा खातीर भाजपाचे केंद्र आनी राज्य सरकार काम करतले अशें आश्वासन ह्या वेळार प्रधानमंत्र्यान दिलें। गोंयची वेंचणूक जावन 6 दीस जाले तरी मुख्यमंत्री थारना म्हण राजकीय पावड्यार आरती परची चर्चा चालू आसा। मोगो पक्षाचे फुडें कितें जातले हाचेरूय अजून कांय स्पश्टपणान सांगूंक जायना। भाजपाच्या विधिमंडळाचे बसके उपरांतूच हाचे विशीं निर्णय जातलो। मोपा विमानतळाचे काम करपी कामगारांनी पगार ना मेळिल्ल्यान तिडकीन थंयच्या गाडयांची आनी कांय कार्यालयांची मोडतोड केल्ल्याची घडणूक मोपा विमानतळार घडली। पुलिसांनी आजून मेरेन कोणाचेरूच गुन्यांव नोंद केल्लो ना। कंपनीन ह्या विमानतळाच्या बांदकामाक ज्या कंत्राटदाराक पयशे दिल्ले ते ताणें कंपनीन दिवन लेगीत कामगारांक दिवंक ना आनी हाका लागून कामगार रागलेले। महिने जाले पगार जावन आशिल्ल्यान कामगार तिडकिल्ले। उपरांत एकठांय येवन तांणी आमच्या गाडयांची मोडतोड केल्ल्याचे घडणूक थळार हाजीर आशिल्ल्यान सांगले। GMR एक इन्सिडंट जालो। लेबर सगळे जमले आणि आमच्या GMR ऑफिसान येयले, थंय आमच्या गाडयो पार्किंग आहले। सो हांवें ती एक गाडी म्हाजी थंय कॉन्ट्रॅक्टराक चलताली, चलताना थंय लेबर सगळे येयले आनी थंय अटॅच जालो। ती थंय एक म्हाजी गाडी डॅमेज जाल्या आनी दोन कोणाची जाल्या ते आमकां खबर ना। म्हाजी थंय सारकीच फोडल्या आनी मेघवाडा तेंच्यांनी सांगलां करून दिता म्हणून गाडी भितरूच दवरल्या। इन्सिडंट म्हणजे तांकां पगार दिले, तांकां पेमेंट दिवंक ना म्हणटा अशें आमकां कळ्ळां की एकूच म्हयनो जालो पेमेंट दिवंक ना। पूण थोडे लेबर म्हणटा 6 म्हयने तेंचो पेमेंटाचो इश्यू आनी जेवणाचो इश्यू चल्ला तितून गाडयेचें आनी तेंचें कांय ना। गाडी एकंदर तुमचे थंय गाडी आशिल्ले ते फोडलेले आसात अशें म्हणटा तुमी? हय, गाडी 4 ग्लास फोडल्या गाडयेचे। ओके, आतां तेंच्यांनी कितें इन्शुरन्स दिला तुमकां? इन्शुरन्स दिला, मेघवाड्याचो पीडी आहा तेणी सांगला करून दिता म्हणून गाडी फूल। ओके, डॅमेज कितें आहा तें आपूण करून दिता म्हटल्यार गाडी भितरूच दवरल्या आमी। टोटल कितले गाडी आसात अशे फोडलेले कितें? टोटल 3 गाडयो म्हणून आमकां न्यूज लागल्या आतां मेरेन, गाडयो काडल्यो थंयसल्यो। ओके, तुमी तेतूंतले एक गाडीचो ओनर? म्हाजी तेतूंतली। थँक्यू सो मच। गोमंतक टीव्ही खातीर मोपाच्यान निवृत्ती शिरोडकर। मिनाची येरादारी वयल्यान मये गांवांतलें वातावरण दिसान दीस तापतूच आसा। धूल, प्रदूषण आनी उदकाचे समस्येन बेजारिल्ल्या मयेच्या लोकांनी परत एक फावट रस्त्याचेर देंवतना बुधवारा दिसा मिनाची येरादारी आडयली। इतल्या मजगती लोक आयकनात हें पळोवन मयेची सरपंच सीमा आरोंदेकर हांच्या सयत 8 नागरिकांक पुलिशेन ताब्यात घेवन अटक केली। थंय आशिल्ले गोमंतक दिसाळ्याचे फोटोग्राफर संदीप देसाय हांकांय पुलिसांनी उखलून व्हेले। उपजिल्लोधिकाऱ्याच्या आदेशा प्रमाण पुलिसांनी ही कारवाय केली। मिनाची येरादारीक लागून मये गांवांत साबार समस्या उप्रासतात। एकी वटेन धुल्ल प्रदूषण जाल्यार दुसरे वटेन अनियंत्रीत येरादारीक लागून पायपलायनी फुटून नळा वरवीं उदका परवण बंद जाता अशी मयेकारांची कागाळ आसा। बुधवारा सकाळी गांवकर वाड्यार पायपलायन फुटली। तेच बराबर कळद उत्सवा निमतान रस्त्या कुशीक घातिल्लो लायटीच्यो कांय सिरियली तुटल्यो देखून लोक रस्त्याचेर देंवले। लोकांनी गांवकर वाड्यार ट्रक आडायले। सरपंच सीमा आरोंदेकर, आदले सरपंच आनी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष सकाराम पेडणेकर हांचे सयत लोक आंदोलन थळाचेर आशिल्ले। लोकांनी ट्रक आडिल्ल्याची खबर मेळटकीच दिवचलचे उप जिल्लोधिकारी दीपक वांयगणकर आंदोलन थळार आयले।
पोलीस निरीक्षक महेश गडेकार हे पोलीस फौज फाट्या सयत आंदोलन थळार हाजीर आशिल्ले. उपजिल्हाधिकारी आणि आंदोलन करपी लोकांमदीं बरोच वेळ वाटाघाटी चलताल्यो. मात धुल्ल प्रदूषणा पासून आमची सुटका करात आणि पाईपलाईनी फुटून निर्माण जावपी उदकाची समस्या सोडयात हे मागणेक लोक दसून रावले. उदका कितें हाल जातात पळय न्हू ते एकाय विचारा तांकांय विचारा सगळ्यांक हांगा जे पण उपस्थित आसा पळय न्हू उदक खंय आसा नळा उदकूच ना पायपलायन सुटली 2 महिने आले चालू बोवाळ जातकीच आदेशाप्रमाणे थळावे नागरिक आणि गोमंतकाचे दिसाळ्याचे फोटोग्राफर संदीप देसाय हांकां पुलिसांनी ताब्यात घेतलो. उपरांत सरपंच सीमा आरोंदेकारा सयत तांचे घरकार संजय आरोंदेकार, आदले सरपंच सकाराम पेडणेकर, अजित सावंत मेळून 8 जाणांक पुलिसांनी ताब्यात घेतले. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. मडगांव नगरपालिकेन बेकायदेशीर रितीन गांधी मार्केटांतल्या 2 पसऱ्यांची पावणी केल्या असो आरोप करीत कितलेशेच नगरसेवक, सत्ताधारी नगराध्यक्ष आणि मुख्य अधिकाऱ्याचेर तापले. नगरपालिकेचे काळे धंदे चल्ल्या असो आरोप कांय नगरसेवकांनी केला. बाजार समितीच्या अध्यक्षान आणि नगराध्यक्षान हे सगळे आरोप न्हयकारल्यात. राजू आसा, सगून आसा म्हणटकूच जो पळय आतां तो एलिगेशन करता ऑब्वियसली ते चेअरपर्सना VCP पळय आतां आमचे ते प्रेसिडेंट आसा तेजे आमचे हाजे मार्केट कमिटी ताजे वयल्यान आमकां सगळ्यांक भोगतचें पडटलें. ताका गरज नाशिल्लें रिजर्वेशन आसतना सेटींग करून हातून आनी एकलो गँग मरे आसा ही 2 शॉपां खंयचो एक चेड्डी गँग म्हणून वावुरता म्हणून आयकलां हांवें. तो मरे ती शॉपां थंय भानगडी करता. एकलो खारे बांदायले कोणाक दिला आनी एकला आनी कोणाक दिला, कालकोड्याच्या एका भुरग्याक दिला. 4,500 हो भाड्याक दिता शॉपां. जी शॉपां 15,000 घनश्यामान जाल तेजे 18,000 कोणीय ऑप्शनाक घेता. म्हणजे हे सगळे फ्री तांचे सारकें सेटिंगाचेर जालां हें. आनी इलेक्शना टायमाचेर केल्या भानगडी सगळे बिजी आसतना. अशें जर म्युन्सिपालिटी जर खावपा लागले, म्युन्सिपालिटी कसलो रिकवरी हांगासर कसलोच पयशे येना, रिकवरी ना, 25 कोटी भायर आसात तेजेर कोण लक्ष दिना. संसदे हे जवळ जळून मोकळो जाल्लो आसा. 40-50 लाख रुपयाचे आतां खर्च आसा, सगळो पॅरलायज जाल्ले आसा. आमच्या ह्या कावन्सिलाक कांयच पडून गेले ना. ऑप्शन जाल्यार गांधी मार्केटान शॉपाची एक्चुअली ते म्हणटा फायल आमची कावन्सिल म्हणटा फायल आमकां येवपाचें मार्केट कमिटी. हय, सो आमच्या मार्केट कमिटीक ते येवंकूच ना. नाय मागीर म्हाजे कडेन फायल पावली ना, नाय सायन मारली ना. कोणाकूच खबर ना ते ऑप्शन हें केला म्हणून. नाय आमी रेजोल्युशन दिवना की ते ऑप्शन करया म्हणून. This is done by the CEO. I don't. But you have signed me. You have signed or not? But all this procedures of auctioning, everything was done by the CEO. That is fine, but you have signed the final ENE. No, CEO has signed it. I just seen म्हणून हाते. हाँ, तू सीन के ना. तू sign. Final agreement is signed by the CEO. बाणावले लोकांची कारल प्रॉपर्टीच्या शेत पुरवपाच्या कामाचेर आक्षेप घेतला. हालींच वेचून आयिल्ल्या थळाव्या आमदारान घडणूक थळार वचून पळोवणी केली आणि जमिल्ल्या लोकांकडेन तशेंच कंत्राटदारा कडेन संपर्क साधलो. राष्ट्रीय महामार्गाचें काम चालूच उरले जाल्यार आमकां म्हळ्यार बाणावलेकारांक त्रास जातलो. आमी पुलाची मागणी केल्या आणि आमी आमच्या मागणेचेर ठाम आसात. हो प्रश्न मुख्यमंत्री आणि हेर अधिकाऱ्यां मुखार मांडून ताचेर जाता तितल्या बेगीन उपाय काडटलो अशें उतर वेन्झी विएगासान ह्या वेळार दिलें. And I think government has to understand that development is all about saving lives. जोरी तरी तुमच्या लोकांचे जीव साल्वा करपाक तुमकां जोरी तरी मुखार सरपा जायना जाल्यार I think it is going to be a waste and we are going to be a waste for representing people. आज हांव निवडून आयले लोकां पासून जोरी तरी फाल्यां जोरी तरी 23 जर 100 years फ्लड जालो जाल्यार जोरी तो हांवूय बुडटलो हिंगा वयता आसतना सगळे बुडटले कसलो फायदो जालो. 300 कोटी साल्वा करून. So this is the whole idea. I have spoken to the EE, that is Mr. Datta Prasad Naik. Datta Prasad Kamath. He is the EE for the national highway. He has sent his contractors here. I don't know their name, but the contractor yellow आहे. So ते yellow आहे तेमचे document भी दाखवले. Based on this, we have spoken to the lawyer. Lawyer बोलवले आणि now we will try to take this ahead. Okay. काम तोंडान सांगून काम बंद जायना.
कळना तुका, बिकॉज इट इज अ कोर्ट ऑर्डर or not a order, a statement which is come that you have to continue the work as per the NGT guidelines. NGT जे सांगलो ते भाशेन तेंगे ते कमिटीन सांगलो ते भाशेन करपा जाय म्हणून. Now only we could do is we go to the court immediately again and tell them that whatever you have said is done, but what about something called as 100 years flood that we have to look into, and we have to make sure that if you are saying that 4 boxes or 3 boxes are going to stop for 100 years, it's not going to happen. नॉट गोइंग टू यू आर सगळे थोडे बांदू बुडयता तूं आनी त्या आनी घरां ती बुडयतलो सगळें बुडोवन उडयतलो. सो आय थिंक एक मनशागे डिसिजनाक लागून वी कॅनॉट रिस्क द लायव्स ऑफ द जनरेशन्स टू कम. प्रोबेबली 10 वर्सां जाय ते 15 वर्सां. सो पीपल हॅव टू अंडरस्टँड. आय विल डू माय बेस्ट once this resolution is taken by the panchayat, if they can speed it up today, and which they will do, then Kellamutri, we will try to see if we can arrange a meeting on fast track basis with the chief minister to make him understand this. With whatever limited resources I have to reach to the CM, I will do my best so that we can go there tomorrow. He also has his plan for tomorrow. Then already plan केला Wednesday atlo mun slot aspana dinga. So I will do my best and request him to give us 5 minutes to understand and how we can go in the best regarding this issue. Regarding this issue, yeah. Because see, we do not want the work to continue till we go back to the court and get things organized. Legally, it has to be right because High Court is monitoring the job. Okay. So from our side, we are fully giving the full support, and I think people are already here. People know this matter for. चोडणाच्यान पणजे येवपी 5 फेरीबोटी मदली एक फेरीबोट मोडल्या. देखून कामार वचपी लोकांचे बुधवारा दिसा सकाळी वेळार बरेच हाल जाले. खात्या कडेन आनीक फेरीबोट ना अशें न्हंय परिवहन खात्याच्या अधिकाऱ्यान सांगले. सरकारान तशेंच थळाव्या आमदारान ह्या प्रश्ना कडेन आडनदर केल्या अशें थळावे लोक सांगतात. फेरी मोडिल्ल्यान लोकांक वरांची वरां हुमकळून रावचें पडटा. ताका लागून लोकांक कामाक वचपाक वेळ जाता. जाता तितल्या बेगीन ह्या प्रश्नाचो तोडगो काडचो अशें लोक सांगतात. खंयची फेरीबोट खंयची एक फेरीबोट मोडलेली आहा काल मागीर येयली ती वर्कशॉपान. मागीर ती आतां दुसरी रिप्लेस कित्याक करिना इमिजिएटली? ना न्हू आनी काम करून धाडटले आनी गाडी ताका 10-11 वरां पावतली. उच्च न्यायालयाच्या आदेशा प्रमाण मुरगांव पालिकेन खारीवाड्या वयली सुमार 12 बेकायदेशीर बांदकामां मोडून उडयली. ही बांदकामां कायदेशीर करपा खातीर फाटल्या 20 वर्सां सावन उच्च न्यायालयान हें प्रकरण आडखून पडिल्लें. बुधवारा दिसा ही बांदकामां मोडून उडयली. थळाव्या लोकांनी ह्या प्रकाराचो खर निशेध केलो. तशेंच मुरगांव पालिकेचेर मोर्चा व्हरोन ही कारवाय थांबयली. हे कारवायेक लागून वातावरण बरेच तापिल्लें. उपरांत आमदार संकल्प आमोणकर आनी जुझे फिलिप डिसुजान हस्तक्षेप करून ही कारवाय थांबोवपाक लायली. पुना कोर्टा वचून झगडोन दाखयलें. तेजेर म्युनिसिपालिटीन कितें एक्शन घेयला आयज पासून? घबराट जावं ना म्हाजी. हेजेर कितें एक्शन घेयला म्युनिसिपालिटीन वो आमदारांनी वो गोवा गव्हर्मेंटान? आयज येत्यानी एक बेस्ट हें कोणाचे हावस टॅक्स लायलो म्हण तेजे घर डेमोलेशन करपाक ते कितें कोणा रे? लायक फिशरमॅन आमचे ते दर्या देगेर पोट भरपी आमी इतले वर्सां थिंग रावताय. ल्हानपणी आमचे पांय रावन सगळे मरून गेले आनी आयज फायनली येवन इवन ऑर्डर देखून दाखयनासतना कांय करनासतना तुमी बुलडोजर घायले. बुलडोजर घायले आनी बुलडोजर घालून आयज तुमी आमच्या घरां मोडली. आयज तुमी आमकां सारके घरांतले भायर उडयले आमचे भाव भयणां. आयज कितें आसता हे आतां 2 म्हयन्यांनी आतां पावसाचे दीस. पालिका मंडळाक विश्वासात घेवन प्रलंबित प्रकल्प मार्गाक लायनात. दिवचल शाराची उदरगत करपाक नेटान वावुरतलो अशी गवाय नवनिर्वाचित आमदार दोतोर चंद्रकांत शेट्टी हांणी दिल्या. तारखेचो सोपूत घेतल्या उपरांत आमदार दोतोर शेटये हांणी मंगळारा सांजे दिवचल पालिका मंडळा वांगडा बसका घेवन उदरगतीच्या कामांचो नियाळ घेतलो. आमचे खुबशे प्रोजेक्ट खंय ते अडकला ते तांच्यांनी म्हणजे नजरे घातलेले आसा आनी ते कशे फुडें व्हरपाचे हेचेर आमी विचार केल्लो आसा. सो आमचे जे फर्दर मिटींग जातले ते कन्सर्न ऑफिसरा कडेन जातले. PWD म्हूण इलेक्ट्रिसिटी म्हूण अंडरग्रावंड केबलिंग एक आसा
स्वेज ट्रिटमेंट प्लांटाचो एक आसा आमचो प्ले ग्राउंडाक जी एक्वायर मास्टर प्लॅनान जागा आसा क्रिकेट प्ले ग्राउंडाक ती एक्वायर करपाची ती फायल हाडतली आयला शिगमो उत्सव आमी हांगा करपाक जाय बिचोले म्हणून शिगमो उत्सव एका तुजो पदाधिकारी आयिल्लो तांच्यांनी प्रपोजल दिला आमी ती फॉलोअप करपाचें केलां सो हे जे सगळे आनी तांचे जे म्हाका मेन कशें आसा सगळ्या डिफोलच्या लोकांक सांगचें आसा की आमी सगळे जाण वी आर वन युनायटेड आमी सगळे जाण मेळून 14 कावन्सिलर मेळून आनी हांव मेळून आमी बिचोलीचो विकास करतले सगळे जाण आमी एक टीम आसा. विद्यावर्धक मंडळ संचलित दिवचलच्या श्री शांतादुर्गा माध्यमिक विद्यालयांत आनीक एक नवीन स्मार्ट क्लास सुरू जाल्या. आदले शिक्षक आनी ज्येष्ठ नागरीक दिनानाथ तारी हांणी पुरस्कृत केल्ल्या ह्या क्लासीचे बुधवारा दिसा उक्तावण जाले. विद्यावर्धक मंडळाचे अध्यक्ष विजय सरदेसाय, सचिव आनी आदले सभापती राजेश पाटणेकार, राजेश धोण, अरुण साळकार, अभिजीत तेली, दिनेश मयेकार तशेंच हेर मानेस्तांच्या हजेरेंत दिनानाथ तारी हांणी क्लासीचे उक्तावण केले. विद्यावर्धक मंडळा वतीन अध्यक्ष विजय सरदेसाय हांचे हस्तुकी दिनानाथ तारी हांचो भोवमान जालो. बेचाळीसावे स्मार्ट संगीत संमेलन 20 मार्चाक पणजेच्या मिनेजिस ब्रागांझा सभाघरांत जातले. ह्या संगीत संमेलनाच्या उक्तावण सुवाळ्याक फामाद चित्रपट अभिनेतो मिलिंद गुणाजी मुखेल सोयरो म्हूण हाजीर आसतलो अशी म्हायती राजेश धेपोन दिली. दर वर्सा हे संमेलन फोंड्या जाताले पूण कांय तांत्रीक कारणाक लागून ह्या वर्सा हे संमेलन पणजे आयोजीत केल्ल्यान धेपोन सांगले. हे पत्रकार परिशदेंत आयोजन समितीचे अवधूत सलत्री, अध्यक्ष खांडेपारकर, मोहनदास बखले आनी शैलेश बोरकर हाजीर आसले. आमच्या 5-6 सेशन आसतली की आमी ह्या संमेलनान लोकल आर्टिस्टाकूय वाव दितात आनी आमचे कडेन गोंयान बरे बरे आर्टिस्ट आसात. फुडें फुडें आमी तांकां आनीक भितर घेतले आनी हे संमेलन आमचे वाडत वतले. आमी वाट पळयतात 50वें वर्स कशा पद्दतीन करूंक जाता. अवर संमेलन इज वन ऑफ इट्स कायंड. कोयर घेवन वयतल्या ट्रकांतल्यान 4 रस्त्या मार्शे बगल रस्त्यार कोयर पडिल्ल्यान घाणी पडल्यात. रस्त्या वयल्यान यो वच करप्यांक ह्या कोयराचो त्रास जावपाक लागला. थळावे पंच निशांत प्रभुदेसाय आनी सरपंच सचिन नायक हांणी कोयर व्हरपी ट्रकाक माड्डीत तळप हांगा आडयलो. उपरांत पुलिशेक आफोवन हाडले आनी 15 दिसां पयलीं असोच एका ट्रकांतल्यान रस्त्यार कोयर पडिल्लो. ह्या वेळार पुलिशेन कारवाय केल्ली. आता रस्त्यार कोयर पडपाची ही दुसरी घडणूक. भारताचे आदले संरक्षण मंत्री आनी गोंयचे आदले मुख्यमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकरांची आयज 3री पुण्यतीथ. तांची याद आनी तांकां आर्गां ओंपपाक आयज सकाळीं 10 वरांचेर भाजपा मुख्य कार्यालयान फुलां ओंपून श्रद्धांजली दितले आनी उपरांत मिरामारच्या समाधी स्थळाक भेट दितले. गोंयचो मुख्यमंत्री पदाचो सांबाळ करून लेगीत गोंयकारां मदीं एक सर्वसामान्यावरी वावुरपी भाईक पुराय गोंय तशेंच पुराय देश आर्गां ओंपता.
आयचे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव प्रणिता रेडकर तुमचो निरोप घेता. फुडल्या खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.